नमस्कार. आज शणै गोंयबाब हांची 145वी जयंती देखून ह्या दिसाच्या निमतान हांव म्हजी एक कविता सादर करतां. ही कविता हांवें सुमाराक 10 ते 15 वर्सां आदीं बरयल्ली, जेन्ना हांव कवितेच्या जगान नवेंच आसलें. देखून ह्या कवितेत ज्यो त्रुटी आसा, ज्यो चुको जाल्यात, ताचेर आडनदर करची इतलीच मागणी. कवितेचें नांव जावन आसा कोंकणीकार. उलोवप वागप कोंकणीन चलतालें त्या काळार. उलोवप वागप कोंकणीन चलतालें त्या काळार, पूण लजताले लोक करूंक कोंकणींत वेव्हार. लजताले लोक करूंक कोंकणींत वेव्हार. पयस करपाक ही उणेपणाची भावना. पयस करपाक ही उणेपणाची भावना. दर्जो दिवंक आमच्या आवय भासेक. पयस करपाक ही उणेपणाची भावना. दर्जो दिवंक आमच्या आवय भासेक. जून 23 जल्माक आयलो एक महापुरुश कोंकणीकार. जून 23 जल्माक आयलो एक महापुरुश कोंकणीकार. नांव तांचें वामन रघुनाथ शणै वर्दे वालावलीकार. कोंकणी मनात आसता तोच खरो गोंयकार असो मानपी हो महान दिवचलकार. कोंकणीचे नेम सोदून काडपी हो जाणकार. कोंकणीचे नेम सोदून काडपी हो जाणकार. व्याकरण रचून वयर कोंकणीक काडपी. नाटकां, पत्रां, निबंध, कथा, कविता कोंकणीन सुरू करपी. सगळ्यां मदीं कोंकणीचो मोग जगयलो. करया आयज आमी ताचो जय जयकार. शिकप, उलोवप, बरोवप चलता आयज आमचे कोंकणीन. शिकप, बरोवप, उलोवप चलता आयज आमचे कोंकणीन. हाचें श्रेय शणै गोंयबाबांक. देखून करया आयज नमन ह्या कोंकणीच्या महापुरुसाक. करया नमन ह्या कोंकणीच्या महापुरुसाक. करया नमन ह्या कोंकणीच्या महापुरुसाक. देव बरें करूं.